हॅलो माय गोन फ्रेंड्स, आमचो क्रिसमस येवपाचो आसा आनी क्रिसमसाचे खुशालकायेन आमी बिबिंका करूया. हांवें हिंगा 5.5 कप कोकोनट मिल्क घेयला, 10 एग योक्स घेयलाय, 2 कप्स मैदा, 500 ग्राम शुगर, बटर, हाफ टीस्पून नटमेग पावडर, 60 ग्रॅम कोकोनट जॅगरी मेल्टेड. तुज्यान जाय जाल्यार तूं कॅरमल यूज करूंक जाता. हांव कोकोनट जॅगरी यूज करता, तेजेर म्हजो फ्लेवर बरो येता. आणि आता एग योक्स आहे ते बरे मिक्स कर, बरे ब्लेंड कर तेका. आणि ब्लेंड करता आसतना मदें मदें साखर घाल. आमगे एग योक्स ब्लेंड जालें. आतां मैदान इल्लेशें कोकोनट मिल्क घाल आनी एक स्मूथ पेस्ट कर. ते मागीर मिक्स करता आसतना लम्स पडटाय म्हणून आतां पेस्ट करून दवरता. आमचे पेस्ट रेडी जाले. आता उरता ते कोकोनट मिल्कान ते आमी एग योक घाल, ते आमी ब्लेंड केल्लें तें, आनी मैदाचो पेस्ट घाल. आनी नटमेग पावडर घाल आनी टेस्टा प्रमाणे मीठ घाल. आनी तेका बरें मिक्स कर. मातशें गो बरें मिक्स कर तेका. आता आमचो मिक्सर 2 बाउलान सेपरेट कर, इक्वल पार्ट्सान. आनी आता एक हेतून मेल्टेड जॅगरी घाल आनी तेका बरें मिक्स कर. आनी आता एक 10 मिनट अशी रेस्टाक दवर. आतांचो बिबिंका करपाचो मोल्ड घेयला, तेका वयल्यान बटर आनी इल्लोसो वयल्यान फ्लावर डस्ट कर. आनी आता फर्स्ट लेयर घाल वायट, आनी तेका 180 डिग्रीचे प्री हिटेड ओवनान 180 डिग्रीचे तेका 12 मिनट्स बेक कर. आमगे फर्स्ट लेयर बेक जालें. आतां तेतून दुसरो लेयर घाल ब्रावन, आनी तेका 180 डिग्रीचे 12 मिनट्स बेक कर. आतां हे भाशेन सगळे लेयर्स बेक कर. एक एक लेयरा मध्ये अशें करून वयल्यान बटर लाय. आमगे बिबिंका रेडी जाले. तेका मातशें गो थंड जावन दी. आमगे बिबिंका थंड जाल्या. तेका हे भाशेन सायडीक गॅप कर सुरी घाल आनी एक प्लेटीन काड तेका. आमचे बिबिंका रेडी जाले. व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब. देव बरें करूं.